आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सीक सगळ्यात पयली पत्रकार बंधूंचे स्वागत करता। आजची ही खास पत्रकार परिषद एका खास कारणासाठी आम्ही आपयल्ली आसा। इनफ इज इनफ या लोक चळवळीच्या विशयी म्हाका दिसता नव्यान तुमकां सांगपाची गरज ना। आयज पुराय गोंयांत ज्या तरेन इनफ इज इनफ या लोक चळवळीन एक जागृताय सुरू केल्ली आसा, पर्यावरण, जमीन आणि लोकांच्या संदर्भातले वेगवेगळे विषय, स्पेशली गोंयकाराच्या संदर्भातले वेगवेगळे विषय, ह्या विषयाचेर आयज गोंयभरान जागृती सुरू आसा, चळवळ सुरू आसा आणि प्रत्येक तालुक्यान या संदर्भात लोकांक माहिती दिवपा खातीर जाहीर सभांचे आयोजन जाता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि तुमकांय खबर आसतली की ह्या चळवळीची पहिली बसका ही पणजे मिनेजीस ब्रागांजा ह्या सभागृहांत जाली आणि ज्या तरेन ह्या बसकेक पुराय गोंयभरांतल्यान प्रतिसाद मेळ्ळो त्या वेळान एक गजाल स्पश्ट जाली की गोंयकारांक गोंयांत जे कितें चल्लां त्या विशयी चिंता निर्माण जाल्ली आसा आणि त्याच खातीर हे जे कितें चुकीचें चल्लां ते बेगींतल्या बेगीन दुरुस्त जावपाक जाय अशें प्रत्येक गोंयकाराक दिसता आणि त्याच खातीर ह्या चळवळीक आयज पुराय गोंयभरांतल्यान सपोर्ट मेळत चल्ला। मागीर दुसरी सभा म्हापशां जाली, मडगांव जाली, त्या उपरांत आता वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळ्या गांवां भितरूय अशा पद्धतीच्यो जागृती सभा सुरू जाल्ल्यो आसा। या चळवळीचो दुसरो टप्पो म्हणून प्रत्येक तालुक्यान अशा पद्धतीची एक व्हडली जाहीर सभा आयोजित करपाचें ह्या चळवळीन ठरयल्लें आसा आणि त्या संदर्भातली एक व्हडली सभा काणकोणा तालुक्यान जाली। काणकोणच्या या सभेक भरीव अशा पद्धतीचो प्रतिसाद लोकांनी दिलो आणि ह्या जाहीर सभेक निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस फेर्दिन रिबेलो हे आमकां मार्गदर्शन करतले। काणकोणाच्या मिटिंगे उपरांत म्हटल्यार दक्षिणेचो टोकाचो तालुको हो काणकोण तालुको, त्या उपरांत पेडणे नॉर्थांतलो हो टोकाचो तालुको म्हणटकूच काणकोणा उपरांत आता पेडण्या या तालुक्याची एक मिटिंग आम्ही येता त्या आयतारा 5 एप्रिल या दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर हरमला हांगासर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सभागृहात आयोजित केल्ली आसा आणि याच सभेविषयी माहिती दिवपा खातीर आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा। या प्रेस कॉन्फरन्सीक इनफ इज इनफ या लोक चळवळीत स्वतःहून व्हॉलंटरीली वांटेकार जाल्ले आमची ही तालुका समिती, या तालुका समितीचे वांगडी खूप आसात म्हणून आयज ह्या पत्रकार परिषदेक कांय मोजकेच वांगडी आमचे उपस्थित रावपाक शकले। बाकीचे वांगडी हे वेगवेगळ्या स्तरार आपापल्या गावांनी सध्या या मिटिंगेचो प्रसार करत आसात। माझ्या डावा वाटेन आमचे तुये गांवचे तुळशीदास रावत आसात, मागीर आमचे मांद्रे गांवचे तशेंच पुराय पेडणे तालुक्यान आपल्या सामाजिक कार्या खातीर तांची वळख आसा ते ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर आमच्या वांगडा आसात। या इनफ इज इनफ पेडणे समितीचे निमंत्रक ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर जावन आसात। मागीर हरमलगांवचो तरणाटो जो सदांच हरमलगांवच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर सदांच फुडें आसता तो आमचो मेल्विन डिसोजा आमच्या वांगडा आसा आणि आमच्या वांगडा आमचे खाजने अमेरे गांवचे गजानन गडेकर हेवूय आमच्या वांगडा आसा। तर मुखेलपणान पेडणे तालुक्यातली ही जाहीर सभा येत्या त्या आयतारा 5 एप्रिलाक सांजेच्या 4 वरांचेर हरमला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सभागृहात आयोजित जातली आणि ह्या सभेक निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस फेर्दिन रिबेलो हे स्वतः हजर रावतले आणि स्वतः आमकां मार्गदर्शन करतले। आता ही सभा पेडणे तालुक्याची हरमल कित्याक असो स्वाभाविक प्रश्न तुमकां पडपाक शकता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हरमला गांवांत 39A अंडर लँड चेंज ऑफ झोनाचो एक प्रपोजल आसलो आणि त्या प्रपोजलाच्या विरोधात पुराय हरमल गांव एकठांय जालो। एक भव्य अशा पद्धतीची मशाल मिरवणूक त्या हरमलच्या लोकांनी आयोजित केली, सातत्यान आंदोलन केले आणि सरकारात तो डिसिजन रद्द करपाक भाग पाडलो। याच हरमलच्या या आंदोलना उपरांत खंय तरी त्या आंदोलना विशयी जेन्ना जस्टिस फेर्दिन रिबेलो हांणी चॅनलाचेर ते आंदोलन पळयलें, कशा तरेन लोक रस्त्यार भायर सरल्या आणि जोशान आक्रोशान कशा पद्धतीन आपलो गांव वाटोवपा खातीर लोक वावुरल्यात ते तांणी पळयलें, बातम्यो तांणी पळयल्यो आणि खंय तरी एक निराशेची परिस्थिती आसली की बाबा गोंयांत हे चल्लां कितें आणि आमचे गोंयकार करतात कितें।
ह्या परिस्थितीत त्या हरमलच्या आंदोलनात एक पॉझिटिव्हिटी निर्माण झाली की गोंयकार अजून न्हिदूंक ना, गोंयकार जागो आसा आणि गोंयकार जर एकठांय जावन जर रस्त्यार येत जाल्यार कितेंय करप शक्य आसा हे त्या आंदोलनांतल्यान दिसून येयलें आणि तातूंतल्यानूच जस्टिस फेर्दिनबाब रिबेलो हांच्या भितर एक उमेद, एक पॉझिटिव्हिटी तयार झाली आणि त्या पॉझिटिव्हिटींतल्यान ह्या इनफ इज इनफ ह्या लोक चळवळीचो खऱ्या अर्थान जन्म जालो अशें आमी म्हणपाक शकता. तर ज्या हरमल गांवान हो संदेश पुराय गोंयाक दिलो त्याच हरमल गांवान जस्टिस फेर्दिन रिबेलो हांची ही जाहीर सभा घेवची असो निर्णय आमचो पेडणेच्या पुराय टीव्हीचो जालो आणि त्याच खातीर आमी ही जाहीर सभा ही त्या दिसा आयतारा 5 तारखेक सांजेच्या 4 वरार दवरलेली आसा. आता एक गजाल आमी लक्षात घेवपाक जाय की जस्टिस फेर्दिनबाब रिबेलो हे कुंकळ गांवचे, गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेचे ते एक वांगडी एका तेंपार आणि ते आदोगाद असल्या कारणान सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या पर्यावरण विषयक आणि जे गोंयकार असतात, नीज गोंयकार असतात, मागीर ते नुस्तेकार असू देत नाजाल्यार शेतकार असू देत, या सगळ्या गोंयकारा खातीर आपली वकिली, आपले वकिलीचे ज्ञान दिवपी, तांकां मार्गदर्शन दिवपी, तांच्यो केसी लढपी अशा पद्दतीन चळवळी वृत्तीचे गोंयकार हे जस्टिस फेर्दिनबाब रिबेलो अशी तांची वळख आसली. त्या उपरांत ते आमदार जाले आणि त्या उपरांत तांणी राजकारण सोडून पुरायपणान ते वकिली क्षेत्रात आणि मागीर न्यायालयापर्यंत गेले. बॉम्बे हायकोर्टाचे ते आदले न्यायाधीश म्हणून तांणी काम केले आणि आमच्या देशातलो सगळ्यात व्हडलो हायकोर्ट जो अलाहाबाद हायकोर्ट, या अलाहाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस म्हणून तांणी काम केले. येदो व्हडलो मान फावो जाल्ले एकमेव गोंयकार अशा पद्दतीचे जस्टिस फेर्दिनबाब रिबेलो हे आसात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना न्यायालय, न्यायाधीश अशा पद्दतीच्या पदाचेर जेन्ना एखादो मनीस पावता तेन्ना मागीर परत तो ग्रावंडार येल्लो आमकां केन्नाच पळोवपाक मेळना. एक निवृत्त जाल्यानंतर मागीर उरलेली वर्सां आपली व्यवस्थित पद्दतीन फॅमिली बरोबर नाजाल्यार आपल्या कसल्या तरी प्रायव्हेट प्रोफेशनाक डिवोटेड करून अशा पद्दतीचे मनीस हे सदांच वावरत असतात. पुणून आमचे जस्टिस फेर्दिनबाब रिबेलो हे नीज गोंयकार आणि गोंयांत जे कितें चल्लां ते तांच्यान पळोवन आणि त्या चळवळींतल्यानूच तांचे व्यक्तिमत्व उबें जाल्ल्या कारणान आयज येदो व्हडले हे मनीस आयज आमच्या गोंयकारा खातीर हे गोंय वाटोवपा खातीर आयज ग्राउंड लेवलाचेर येवन सामान्य मनशा बरोबर ह्या लोक चळवळीत आसात आणि सामान्य मनशा खातीर हे झगडटात. येदी व्हडली ही गजाल आसा आणि अशा वेळार येदो व्हडले मनीस जेन्ना आमच्या खातीर आणि गोंया खातीर जेन्ना आमच्या बरोबर काम करपाक तयार आसात आणि आमी जर तांकां प्रतिसाद दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सारखे दुसरे आणि दळिद्री कोणूच आसपाक शकना आणि त्या खातीर तांकां तेंको दिवप, तांच्या ह्या चळवळीक बळ दिवप, तांच्या फाटल्यान उबे रावप, तांचे मार्गदर्शन घेवप आणि गांवागांवांतले आमचे जे विशय आसात ते सुटावे करप हे आमचे प्रत्येकाचे कर्तव्य जावन आसा आणि त्याच खातीर आमी ही जाहीर सभा पेडण्यान आमी दवरलेली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पेडणे तालुक्याचेर कशा पद्दतीन आयज व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांची नजर लागून आसा. आयज टीसीपीचे 39A जावं त्याच्या पयलींचे 17(2) जावं आयज पुरायपणान पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी अशा पद्दतीचे प्रॉपर्टी विकत घेवन ते चेंज ऑफ झोन आणि कन्वर्ट करपाची ही कामां सुरू आसात. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या पेडणे तालुक्यांतल्या जमनीच्या बाबतीत, पेडणे तालुक्याच्या विशयाच्या बाबतीत काम करपी प्रत्यक्षान आणि वेगवेगळ्या गावांनी अशा पद्दतीन बारीक बारीक स्तराचेर चळवळी चलोवपी, तांकां मार्गदर्शन करपी आमचे ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर आमच्या वांगडा आसात. हांव विनंती करता प्रसाद शहापूरकर हांकां जे निमंत्रक आसात आमच्या ह्या पेडणेच्या जाहीर सभेचे, तांकां विनंती करता की तांणी ह्या सभेविशीं माहिती दिवची. इनफ इज इनफ या चळवळी अंतर्गत दिनांक 5 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर आयोजित केल्ल्या या सभेक सुरवातीकच हांव सगळ्या पेडणेवासियांक उलो मारता, आवाहन करता की तुमी सगळीं जाण या सभेक हाजीर रावचे. निवृत्त न्यायमूर्ती आदरणीय फेर्दिन रिबेलो सर आमच्या पेडणे तालुक्यात येता आमकां गायड करपाक. आयज पेडणे तालुक्यांतल्या प्रत्येक गांवांत जमीन विक्री प्रकरण, दोंगर कापणी, दर्यादेगेक वाडती बांदकामां
आणि सर्वसामान्य मनशाक एक भय निर्माण झाला की हे सगळे थांबयतलो कोण. कारण प्रत्येक जाणांक दिसता की आपण जर उडकी मारत एक मनात भय निर्माण झाला आमच्या पेडणेवासियाच्या लोकांच्या मनात की ह्याच्या विरोधात आवाज उठयत जाल्यार येदे व्हडले लोकांच्या फुड्यान आमचो तग लागतलो काय. आणि हे सगळे मनात घेऊन बारीक बारीक आंदोलनां जातात. लोकांक खूप इच्छा आसा की आमची गाव आमची संस्कृतीचे जतन जावचे, परंतु खंय तरी कोणाचो तरी आधार जाय पडटा. सरकारा कडेन मागणी आमी वेळोवेळी करत आसा, पूण ज्या पद्दतीन सरकारा कडल्यान कांयच आमकां मेळना तसो प्रकारचो एक भय आमच्या सगळ्यांक निर्माण जाला. आयज पेडणे तालुक्यांतले जास्तीत जास्त गाव ते मागीर तेरेखोल आसूं, वजरी आसूं, मांद्रे आसूं, मोरजे आसूं, कोरगांव आसूं, जमीन विक्री प्रकरणां जाल्लीं आसा. आणि ही जमीन विक्री प्रकरणां जाल्या उपरांत थंय विला नाजाल्यार व्हडले व्हडले रिसॉर्ट नाजाल्यार अशा प्रकारची की गांवची संस्कृताय नश्ट करपाक तांकां कांयच दिसून येना. आणि हे सगळे चलता आसतना आमकां एक आशेचो किरण म्हणून इनफ इज इनफ हे चळवळी कडेन आमी सगळे जाण पळयतात. ह्या चळवळी अंतर्गत श्री रिबेलो सर आमच्या ह्या पेडणे तालुक्यात येतात, तर आमकां सगळे त्याच्या मार्गदर्शनाचो आमी लाव घेवंक जाय. आमच्या मनात आशिल्ली भय आमचो आशिल्लो भय जावं आमच्या कितें प्रश्न हाका सगळ्यांची उत्तरां आमच्या त्या सभेक मेळपाची शक्यता आसा. हांव मागता आमच्या सगळ्या 29 पंचायतींतल्या सगळ्या समस्त नागरिकांक ज्या ज्या लोकांच्या मनात अशा प्रकारच्यो एक प्रकारची जी भय आसा, एक प्रकारचो तो भय निर्माण जाला की आपली जमीन गेली काय, कूळ कायद्यांतले आपले नाव कोणी डिलीट केले काय, किंवा एखादे विषय धरून जमनी विशयाचो प्रश्न आयलो काय आमचे कोण आयकतलो. येद्या व्हडल्या लोकांच्या फुड्यान हेजे व्हडले जे लँड माफी आसा तांच्या फुड्यान आमचो तग लागतलो काय, आमी कितले मेरेन न्यायालयान लढटले. तशा प्रकारची चळवळ उबी करपाचो प्रयत्न पेडणे तालुक्यात जाता. पूण आयज ह्या चळवळीक आमकां कोण तरी एक आधार दिवपाक आणि आपलो एक सहकार्याचो हात जाचे कडेन अनुभव आसा, लोक चळवळीचो इतलो गाढो अनुभव आसा, कायद्याचो अभ्यास आसा, अशी व्यक्ती फुडें सरला. आणि आमकां हाचे कडल्यान खुबशी सरां कडल्यान आशा पल्लवीत जाल्ली आसा. पेडणेवासियांच्या मनात जो भय आसा, सर्वसामान्य लोकांच्या मनात जो भय आसा की येणाऱ्या 5 वर्षाच्या काळात पेडणेचे जे परिवर्तन जातले त्या परिवर्तनात पेडणेकार आम्ही भावून वतले काय कितें हो जो भय निर्माण जाला त्या भयाक खंय तरी एक आशा दिश्टी पडला. आणि ह्या आशेचे रूपांतर म्हणून ही चळवळी कडेन आमी पळोवया. आणि सगळ्या पेडणेकारांक मनातल्या कळकळीची विनंती करता आम्ही सगळे आयोजक आसा त्यांच्या कडल्यान की तुम्ही भायर सरून सरांचे विचार आयकपाक तुम्ही येत आणि पेडणे वाचोवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान फक्त घरात बसून किंवा व्हॉट्सअपाचेर चर्चा न करता प्रत्यक्ष कितें करपाक जातले काय ह्या विचाराक एक फाउंडेशन दिवपाक, ह्या विचाराक फुडें कोण तरी आधार दिवच्या खातीर तुम्ही सगळे जाण येवची अशी कळकळीची नम्रता विनंती तुमकां सगळ्यांक करता. येता ते 5 तारखेक पेडणे जावपी हरमला जावपी जाहीर सभेक इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटाची एक जाहीर सभा जातली आणि तितून निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलो सर हे आमकां मार्गदर्शन करतले. मी समितीच्या वतीन पेडणे तालुक्यातील सगळ्या जागृत नागरिकांक पेडणेकारांक विनंती करता की तेंच्यांनी हे सभेक उपस्थित रावन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन सरांचे मार्गदर्शन घेवचे आणि येता त्या काळात जी संकटां येतली त्या पासून परावृत्त जावपाक एक आमकां लढो दिवपाक एक जी बळ मेळटले तेचो एक अनुभव घेवचो. आणि जास्तीत जास्त सगळ्यांक परत एकदा विनंती करता की सगळ्यांनी जास्तीत जास्त ह्या सभेक उपस्थित रावन सरांचे मार्गदर्शन भाषण आयकचे आणि एक ह्या चळवळीक एक आधार दिवचो म्हणून. हांव आमच्या समितीच्या वतीन सगळ्या आमच्या पेडणेकारांक एक उलो मारता, इनाफ इज इनाफ. ही जी सभा आरंभार जावची आसा 5 तारखेर 4 वरांचेर सगळे आमच्या युथांनी भायर सरचे. आमकां खबर आसा की आमचे जाणटे आमचे जे ओल्ड एन्सेस्टर आसले तेंच्यांनी आमचे गोंयकारां खातीर ही जमणी भाटां राखून दवरलेली. आयज आमी पळयता की आमचे भुरगे खंयच फुडें सरना. ही एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा, आयज ना जाल्यार केन्नाच ना. म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा कितलेच लाख स्क्वेअर मिटर पेडण्या गांवांत मांद्र्या, हरमल आनी मोरजे सारक्या वाठारांत जमीन कन्वर्ट जाला. आतां उरल्या ती थोडीच, ती कन्वर्ट जाला त्याचो इम्पॅक्ट कितें जातलो. जशी जाणा आमी बायोडायवर्सिटी कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचो गोंयकाराचो अस्तित्व ना जातलो. आमी गोंयकारच उरचे ना, जे भायले पॉप्युलेशन आसा ते रूल करतले.
आणि हे आम्ही सध्या ऑलरेडी पळोवंक शकता की जायत्या गावांनी भितर भितर दिल्लीकार भायले लोक कशी दादागिरी करतात, कशे दोंगर कातरतात, कशी विला बांधतात, कशे बंगले बांधतात. म्हाका दिसता आम्ही जॉबा फाटल्यान धांवपाचे दीस सोंपले. आता आमची माय आमची राखपाचो दीस आयला. म्हणून ह्या मिटिंगेंतल्यान एक आवाज दिता आमच्या युथाक, तो मोबायल सोडा, त्यो पार्ट्यो सोडा आणि भायर सरा. ह्या जाहिरेक सगळे एकठांय येऊन सपोर्ट दाखोवया. इतलो लोक येवंक जाय की सरकाराच्या दोळ्यान दिसूंक जाय की बाबा हय गोंयकार उठले, भुरगे उठले. आणि अशेंच ह्या आवाजान हे मिटिंगेक एकठांय येवन 5 तारखेक 4 वेळाचेर आमी जस्टीस रिबेलो आमचो तेंको दिवया आणि आमकां सजेशन घेवया कितें सांगूंक सोदता तो आमचे गोंय राखपा खातीर. आणि ताका फुडें सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा आणि आमचे गोंय राखतले जाल्यार आमी भायर सरपाक सरोंक जाय म्हणून उलो मारूया. देव बरें. जसे आमच्या वांगड्यांनी सांगले की आणि हांवूय आता पुराय आमच्या पेडणेकरांकडे आव्हान करता, जसे मेलविनान सांगले तशें हांगासर आयज युथांनी भायर सरपाची गरज आसा. जसे देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर, गोंयच्या मुक्ती खातीर आमचे त्या वेळा वयले तरणाटे भायर सरले आणि आमचो देश स्वतंत्र जालो आणि आमचे गोंय मुक्त जालें. आयज तीच नेमकी परिस्थिती आसा. पूण हांगासर एक दुर्दैवी आणि एक दुःख जावपा सारकी गजाल म्हटल्यार आमचे तरणाटे, आमचे युथ हे अजूनही ज्या तरेन भायर सरपाक जाय त्या तरेन ह्या कारणां खातीर भायर सरलेले आमकां पळोवपाक मेळना. आयतार म्हटल्या उपरांत सगळीकडे टुर्नामेंट आसतले, वेगवेगळ्यो पार्ट्यो आसतल्यो, कोण पिकनिकेक वयतलो. म्हाका दिसता हे सगळ्यो गजाली एका दिसा खातीर आमी दवरया. 5 तारखेर 5 एप्रिलाक आयतारा पेडण्यांतले जे जे युथ आसात, गांवांतले युथ, ते सगळ्या युथांनी भायर सरचे आणि ह्या 5 एप्रिलाच्या हरमलच्या मिटिंगेक हजर रावचे. आदरणीय जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हे आमकां जे मार्गदर्शन करतले तांचे आमी आयकोया. तांचे जे कायद्याचे ज्ञान आसा त्या कायद्याच्या ज्ञानाचे मार्गदर्शन आमी घेवया. ते मार्गदर्शन घेतल्या उपरांत खंयच्या प्रश्नाक कशा पद्दतीन तोंड दिवचे हे आमकां कळटलें आणि त्या पद्दतीन मागीर आमी प्रत्येक गांवांगांवांत आमचे गांव वाटोवपा खातीर आमी गांवांगांवांत संघटना उबी करची पडटली. आणि ही संघटना उबी केल्या उपरांत ह्या संघटनेक जे जे कितें कायदेशीर मार्गदर्शन लागतलें ते सगळें मार्गदर्शन आमकां इनाफ इज इनाफ ह्या संघटने कडल्यान मेळटलें. पूण त्याच्या खातीर आमची तयारी आसची पडटली. आमचो गांव वाटोवपा खातीर आमी फुडें सरचें पडटलें. सो निमणे तुमकां सगळ्यांक, पुराय पेडणेकरांक म्हाजें आव्हान आसा, मोपा पासून ते हरमला मेरेन, ह्या टोका पासून ते त्या टोका मेरेन सगळ्यांनी ह्या आयतारा आपलो आयतार हो आपल्या गांवा खातीर, आपल्या पेडणे खातीर आणि आमच्या गोंया खातीर राखीव दवरपाचो, रिजर्व दवरपाचो. आणि सांजेच्या 4 वरांचेर हरमला सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सभागृहांत हजर रावचे. पुराय पेडणेची ताकद ही आमी त्या दिसा त्या मिटिंगेक दाखोवन दिवया आणि अख्ख्या गोंयाक मेसेज धाडया की पेडणेकार जागे जाले, ह्या उत्तरेंतलो हो तालुको हो जागो जाला आणि ही जागृताय पुराय गोंयभरांत पसरोनी काणकोणा मेरेन अख्खे गोंयकार जागे जावनी, अख्खे गोंयकार जागे जावया आणि आमचे गोंय वाचोवया. तुमचे पत्रकारांचे ह्या आमच्या पत्रकार परिषदेक सहकार्य केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. ह्या जाहीर सभेक जास्तीत जास्त तुम्ही पब्लिसिटी दिवन हो मेसेज पुराय पेडणेकारांपर्यंत तुम्ही पावोवचो.